आयतार 25 फेब्रेर प्राचीन काळाचो दुसरो आयतार। मुखेल वळ ताची वस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारांत मोडवळा लागीं धवी फूल जाली। नियाळाक आदार संवसारांत जेजूचे भौशीक जिवीत फकत 3 वर्सांचें जालें, पूण जेजू आनी देव बाप हांचो खोल आनी मजबूत संबंद दिसपट्टी आमकां दिसून येता। मागणें केल्या बगर जेजू आपलें कार्य सुरू करिनासलो। अशेंच एका दिसा पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक उंच दोंगरार मागणें करूंक गेल्ले आसतना जेजूचें रुपांतर जाता। थंय ताची आंगोस्त्रां पासून धवी फूल जातात, ती एका मोडवळाच्यान पासून कितली धुल्यार धवी जावची नात। फुडें असो ताळो तांकां आयकूंक येता, हो म्हजो पूत, सगले आपुरबायेचो, ताचें आयकात। हीच अपेक्षा तुज्या आनी म्हज्या कडल्यान त्रिएक देव सोदता आमच्या जिविताचे नवसरणेंतल्यान आनी बऱ्या वावरांतल्यान। जेजू सारकी आमी पोरजोळीत आनी लोकलोकीत जातल्यो जाल्यार खाजगी मागण्यांत थीर रावचें, आमचे संबंद शेजाऱ्या आनी लागशिल्ल्या लोकां कडेन बरे आसचे, वायट आयकूंक आयल्यार पासून बरें करपाचें सोडून दिवचें न्हय, देवाचें उतर वाचून आनी नियाळ करचो। रक्तपात जाल्ले बायलेन जेजूचो लोकलोक आपलेच भितर अनुभवलो आनी जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लावन बरी जाली। ताचेर दोळे लावन रावात, तेन्ना तुमी संतोशान मुरगडटल्यात। तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदीच पडचें ना। म्हजो थाराव म्हज्या बऱ्या जिवितांतल्यान जेजूचो पोरजोळ शिपडायतली।